येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. येता त्या शिक्षणीक वर्सा सावन गोंयांत लागू राष्ट्रीय शिक्षण धोरण. गोंयची संस्कृताय आनी परंपरेचो अभ्यासक्रमांत आस्पाव, सांगले शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकारान. 72 वर्सां पिरायेच्या बापायक पुलिसांन केलो किडनॅप. काणकोण पुलिशेन चंद्रकांत गांवकाराच्या विरोधात श्रीकांत गांवकाराची कागाळ. पुलिसांनी चल्याक सांगले आफयता ताका. पळयात काणकोणचो रिपोर्ट. दर्यादेगेर तयार जाला कमी दाबाचो पट्टो. मंगळारा कुपां दाटून गडगडा सयत झडू येता पावस. कांय कडेन सुके वाठार, पूण लोकांनी घेवची जतनाय, हवामान विभागाचो उलो. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेंचणुके आदीं आमकां सुकी आश्वासनां दिलीं, आतां सुके नळ दिल्यात. एक वेळ जेवपाक नासल्या जाता आमकां बेगोबेग उदक दियात. मोरजी शिरोडकार वाड्यार बायलांनी दुर्गेचें रूप धारण केलां. काय ते ना आमकां काय पळोवंकूय ना टँकर. आमकां लोकांचे जाता उदका हाडूंक बांयचेर तेंच्या घरांनी वचोंक ते आतां उदक हांव उदक येना. आमकां आतां 4 महिने जाले 5-6 महिने आमकां उदीकच येना मरे. हे हात पाय सुजले आमचे लोकांचे पाणी हाडून हाडून. आता जर आमकां उदक जर सोडिना जाल्यार आमी कशे विशय घेवन घागर मोर्चा घेवन वयतली आमी डिपार्टमेंटान थंयसर. कशें उदक येना ते आमकां पळोवपाचें आसा. 4 महिने जाले आमी आतां खंय वताची पाणी करूंक सगळ्यांक सांगान आतां कळयला. हर घर जल हर घर नल ही येवजण आतां सुखी आशिल्ल्याचें सिद्ध जाला. लोकांक जल मेळना, पूण बिलां मात टायमार मेळटा. आमदार सरपंच फकत वेंचणुके पुरतेच भाशणां ठोकून गेले. उदकाचो प्रस्न आसा तसोच. उदकाचो प्रस्न जाग्यार पडना जाल्यार थळाव्या PWDच्या कचेरेंत कळशी मोर्चा व्हरतली. मोरजेच्या शिरोडकर वाड्यावयल्या बायलांनी सरकारी यंत्रणेक उजरावन काडल्या. उदक आतां 2-3 महिने लागत येयलो. आतां पयऱ्यान आतां ते पयऱ्यान उदक येयना. आमी दिता न्हू उदक सगळ्यांक सारकें दी. आमच्या सायलान येता दोग जाणांनी नळ येता हाल्या आतां तांकां पयरो. आमकां लोकांचे जाता उदका हाडूंक बांयचेर तेंच्या घरांनी वचोंक. हय बांयचे आनी चड हाडटाले कोणाचे आनी कोणाचे उदक बोरींग पिवपाक म्हणून. आनी बांयचे आनी बोल्ला सारूंक म्हाका जाता आतां उदका हाडूंक. आनी एडेन ना हें उदक लोकांक. थोड्यांक एडेन हा कोणाक आमच्या चेडवाल पयऱ्यान पण आतां येता येवंक. आमकां ते लोकांचे बाटल्यो हाडूंक उदक हाडूंक आमकां जाता काय ते ना. आमकां काय पळोवंकूय ना टँकर. सगल्यांक खबर आहा. आमी सोदूंक वचोंक ना कोणाचे. पंचान आतां बोरींग घातला. ते आतां उदक हांव बोरींतले पांय उदक म्हणटा बरें न्हू देव बरें करता तो पुरो. आनी कितें तें उदक नासलें म्हाका सारूंक पयलें सद्या. परत्या कडेन उदक जाय, उमडूंक उदक जाय, आनी कित्याक उदक जाय. खंयचें कितें करूं. आमच्या आतां बांयचें उदक हाडूंक आतां तो चेडो वाजेता उदक हाडूंक लोकांचे खंयसून घेवन येवंक. कितें करूं तूं सांग. इतलेंच म्हाका जाय उदकाचेंच म्हाका आनी कांय नाका. उपाशी रावल्या आतां उदक पयलें मेन जाय. उदक येना आमकां आतां 4 महिने जाले. तिकडे वयतो हेतूर गापत्याच्या वाड्यार आनी ते बालदे घेवन बोरींग आता पाणी कळ येयला. खंय आहा टँकर येना आनी उदक जाले 5-6 महिने आमकां उदीकच येना मरे. हे हात पाय सुजले आमचे लोकांचे पाणी हाडून बोरिंगाचे. आमदाराक कळयला फोन ताका करून सांगलो तेका येतलो करतात मरे. इतले सोसूचे तर कितें करचें उदकाक लागून. उदक मेळान आमकां 3-4 महिने जाले. अजिबात आमचे एक नळाक येयना. आता जर आमकां उदक जर सोडिना जाल्यार आमी कशे विशय घेवन घागर मोर्चा घेवन वयतली आमी डिपार्टमेंटान थंयसर. कशें उदक येना ते आमकां पळोवपाचें आसा. अजिबात आमकां उदकाचो थेंब नाय सर. पंचायतीक बी सगळ्यांक कळलेलें आसा. पंचायत बी आमच्या सगळ्यांक खबर आहा उदक येना म्हणून आमकां. कितले दीस जाले आमी उदकाक म्हण तळमळचे. रातच्या राती उदकाक आमकां हें ना हयसर एक थेंबूच येयना न्हू. जागरणा करून आमची तकली मेट जाली हयसर. आमच्या घरान जाणटी आहा ती उदकाक तळमळटात तशी. कोणी एक कळशी अशी दिता तेंका उदक हाडून घरा कडेन. जातले कशें उदक ना जाल्यार. इतके दीस सरळ उदक येत आतां देयना न्हू उदक आमकां 3-4 महिने जाले. उदक जर दिना ते सोडिना जाल्यार आमी कशें घेवन वयतली थंयसर. मोर्चा घेवन आमी येतलो सगळे कळशे मीठ घेवन. कोणाक आमकां उदीक हांगा सोडिनाच ना न्हू उदीक. आमी कितें माराचे उदका शिवाय. आनी लोकांचे बांये सुद्दां आतां आटले न्हू ते. हांगा बांयचे सुद्दां उदीक ना आतां मेळना. मागीर ते सांजचे राव उदीक बांयकूय मेळना आमकां. वयल्या वाड्यार उदीक येता सकयल्या वाड्यार उदीक कित्याक येना. पयल्यान जर उदीक येयले जाल्यार आमी सारखे भरतली न्हू. ते उदीक नाल्यार आमकां दिवंक जाय न्हू उदीक. वयल्या वाड्यार उदीक येता पूण सकयल्या वाड्यार उदीक कित्याक येयना.
एक 2 वरां तरी सरळ सोडपाचें न्हू तेंच्यानी उदक आमकां 2 वरां सुद्दां सोडलें आमकां खूब जालें एक बाटली तेकाच भराना कोणूच हांगा येईना इलेक्शन असतं त्यांना टँकरूय धाडून दिता आता कोणूच जाग करीना 4 दीस जाले आम्ही सांगता फोन करून तर कोणूच सांगिना कितें धाडटा म्हणून 4 महिने झाले आम्ही आता खंय वताची पाणी करू सगळ्यांक सांगान आता कळयला आता आमी पाणयां खंय वताची आमच्या बकमरे हातो मोडले खंय खंय हाडटो पाणयां टँकर येना तर काही येना आम्ही आता खंय वताची पाणयांक तर मग बिया खायची आम्ही आता फारी करूची हांकां तर पाणी ना आल्या आम्ही आता काय करूं तेव्हा आमच्या कमरो हातो मोडान गेले आमकां आता कोण दिता पाणी तर सगळ्यांक कळून बघला आता पाणी लावणार 2 महिने आल्यात आमचे हाल झाले याचे पाणयाचे आम्ही पाणी हातून हजर वळवळतो ह्यो सांगता तेका सांगतो आम्ही आता पाणी हातून वळवळतो आणि सांगा खरं आमचं वचलो तर एकदा दोनदा सांगल्या सगळ्यांक काय रस्त्या कुशी घरा म्हटलं आमकां पाणी ना बारीक एक थेंब पडटा कसो बारीक येता केस कसो बारीक ते कितें ते सुद्दां भराना आयलेच जाल्यार रातचे 3:30 येता बारीक येता आणि मागीर ते वयता गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत सध्या कितें वेगळेंच घडपाक लागलां. चोरांनी पुलिसांचेर फारपेट केल्ल्याची बातमी आमी दाखयली. आता आपल्या बापायक पुलिसान किडनॅप केला अशी कागाळ काणकोण पुलीस आणि उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या म्हऱ्यांत आयल्या. पुलीस चंद्रकांत जानू गांवकाराच्या विरोधात श्रीकांत जुलू गांवकारान ही कागाळ नोंदयल्या. आता पुलिसाचेर पुलीस कितें कारवाय करतात ते पळोवचें. काणकोण तालुक्यात हालींच एक डुप्लिकेट पुलिसेची गाडी भोंवताली. त्या पुलिसेच्या गाडयेचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत काणकोणच्या पुलिसांनी ताजेर सक्त ॲक्शन घेतली आणि ताजेर केसूय करून फुडले प्रोसेस सुरू जालो. अशाच पद्दतीची घटना 21 तारखेर घडली आणि 21 तारखेर कितें जालें की एक सिनियर सिटीजन लग्नाक आशिल्लो तेन्ना त्या सिनियर सिटीजनाक एका भुरग्यान कोणाक सांगनासतना धरून खंय तरी पयस घेवन वयतालो. त्या वेळाचेर त्या सिनियर सिटीजनाचो चलो पावलो आणि तो चलो पावलो उपरांत ताका विचारलें की आपल्या बापायक खंय व्हरता. त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की हेजो बापायक आपूण ज्या जाग्यार घेवन वयता ती घटना किंवा तशें करपा खातीर आपल्याक एका पुलिसानच सांगला आणि ताका लागूनच आपूण घेवन येयला. त्या वेळाचेर मागीर तो पुलिसूय थंय पावलो. ह्या जेन्ना आपल्या बापायक व्हरता देखून त्या पुलिसेक विचारलें तेन्ना तो पुलीस पळमान धांवलो आणि ही घटना सारकी गंभीर आसा देखून ताणें काणकोणचे कलेक्टर आणि काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्या. ह्या विशयाचेर आमी आयज काणकोणच्या पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले पूण काणकोणचे PI जे आसा ते आतां लिवेर आसा आणि जो इन्क्वायरी ऑफिसर आसा ताजे कडेन विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की सद्याक आपल्या कडेन एप्लिकेशन पावला फुडली चवकशी करपा खातीर खंय आपूण तांकां आपूण हाडून आतां फुडली खंय कारवाय करतली. चंद्रकांतान एक मनशाक धाडून ताका संदेश गावपाक ताका बापायक हातांत धरून ती घरा कडच्यान तो घेवन वयतालो म्हणून संदेश घेवन येतालो. संदेशा हाडयलो आनी बापाय ताका हाडयलो आनी बापाय काण घेतलो आनी चल्ले ताका तूं खंय व्हरतले म्हण चालले ताका तो म्हणटालो आपल्या बाबा कांय खबर ना आपल्या चंद्रकांत गांवकार पळय तेणी आपल्या हाता धर आनी घेवन या म्हणून आपणे हाता धर म्हणून धरली म्हणपा लागलो. आपल्या कांय खबर ना खंय व्हरपाक घेतलो तितलें हांवें काडून घेतलो आनी ताका सांगलें तो मागीर संदेश गेलो. संदेश म्हणल्यार कोण आतां कोण सोयरो काय वाडा वतलो तो वाड्या येयलो हय अशें बापूले आमगे आनी तो चंद्रकांत म्हणटा कोण चंद्रकांत बी बापूले त्यान तुमी उलयना ना तो चंद्रकांत म्हाका उलयना मायले कोण बापाय कोणा जापून ना तेणी मागीर बापायक तो दुसऱ्या धरून हाताव धरून व्हरपाक केलो तो खंयच्या कसल्या कारणां लागून व्हरपाक गेलो की म्हाका खबर ना. ताका तो कितें किंडे मारपाक व्हरोंक शकता जावं तेगे कितें पयशां वाटेन आनी कितें करूं शकता डॉक्युमेंट कितें आहलें तेगे कसले सायनी मारून कितें करूं शकता. कित्याक लागून तो म्हागे दुश्मन मनीस आसलो तो म्हागे बापाय किंडे करून घेवन वचपाक गेलो तें म्हाका कांय खबर ना. म्हाका तेजी हें जाय. तूं बापाय कडेन उलयल्लो बापाय कितें सांगलें बापाय आपल्याक कांय खबर ना आपूण म्हणटा बसलो आसलो खंयच्या आपल्या येवन आतां जालो या सकयल या की सायन्सान कितें म्हणत कसली ताका आयकोंक सारकें येना उलोवपाक सारकें येना बापायक मागयलें आनी ताका दिसपाकय सारकें येना चलपाकय जायना तेज्यान. तो पयलीं पेल्लासान बरो आतां 20 वर्सांनी तो घरांत आसा तसो आसलो आतां खंय भोंवता रे बडी घेवन असो ताका लागून त्या तसल्या मनशाक तो मागीर दुश्मन मनीस कित्याक घेवन वचपाचो किंडेप करून कित्याक लागून वयतलो तो म्हाका ती भिरांता तेजी खंय एखादें व्हरून मारीत आतां आमी 3 जाण भावा तेगेले 3 जाण चेडे. पोलिसान कितें सांगलें तुमकां हां पोलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिली तुमी हांवें पोलिसेक कंप्लेन दिला कलेक्टरान कॉपी दिला तेणी सांगला म्हाका आपयता म्हणला परत म्हाका आनी कांय सांगला कॉपी दिला ताका. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आणि मनीषा जाधव. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत येता त्या शिक्षणीक वर्सा सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जावपाचें आसा. त्या संदर्भात पालकांक, शिक्षकांक आनी हेर भागधारकांक ताची म्हायती दिवपाक गोंय शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकारान शिक्षण तज्ञांक बरोबर घेवन पत्रकार परिशद घेतली. पळयात. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा अंतर्गत भुरग्यांक पुस्तकाच्या आदारान शिकनासतना खेळीमेळीच्या वातावरणात शिकोवपाक प्राधान्य दितले. तशेंच गोंय राज्याची संस्कृताय परंपरा भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो यत्न जातलो. आयकात. आमी मुळात ही प्रेस कॉन्फरन्स फावंडेशनल लेवलीचेर जे कितें NEPचें इम्प्लिमेंटेशन ह्या वर्साक सुरू जातलें त्या बद्दलची क्लॅरिटी सगळ्या पालकांक, भुरग्यांक आनी सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक मेळची ह्या खातीर ही घेतात, ही सुरवात करतात. कारण खंय तरी फावंडेशन लेवलीचेर हे NEPचें इम्प्लिमेंटेशन सुरू जावपाक जाय. आतां दुसरो एक म्हत्वाचो मुद्दो असो आसा की फावंडेशनल लेवलीचेर खंयचोच टिचर जो आसा तो एखादो विशय असो मार लिखीत विशय स्वरुपाक शिकोवचो ना, तर हो सगळो प्ले मेथडीन आनी खेळी मेळीन ह्या भुरग्याक शिकयले वतले. ह्या 5 वर्सां भितर भुरग्याची फिजिकल डेव्हलपमेंट, कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट, लँग्वेज डेव्हलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेव्हलपमेंट, मोरल डेव्हलपमेंट ह्यो सगळ्यो जाता काय ना हे पळोवपाचें काम हे फावंडेशनल लेवलीचेर जातलें. आनी हे डेव्हलपमेंट भुरग्यां भितर ह्यो सगळ्यो इनकल्केट करतना खंयचोच विशय मार पुस्तक घेवन शिकयलें आनी मागीर तेजेर परीक्षा घेतली अशें जावचें ना. पूण 5 वर्सां नंतर भुरग्याचें इव्हॅल्युएशन जातलें. त्या भायर गोंयचो जो स्टेट स्पेसिफीक जो कितें फ्रेमवर्क आसा तो तयार करपा खातीर आमी श्री अनिल सामंत हाज्या चेअरमनशिपी खातीर कमिटी काडिल्ली आसा. ती कमिटी एक मुखावयल्या 6 म्हयन्यां भितर आपलो रिपोर्ट सादर करतली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयल्या नंतर आमी स्टेटीचो एक फ्रेमवर्क तयार करून तो इम्प्लिमेंट करतले. स्टेट स्पेसिफीक फ्रेमवर्क इतल्याच खातीर जाय की NEP भितरूय म्हणिल्लें आसा स्टेटीक जो कितें रिलेवन्स आसा तशे सब्जेक्ट तेतूं भितर येवपाक जाय. आमचे गोंयचे उत्सव, गोंयचे संस्कृती कडेन रिलेटेड खबऱ्यो, गोंयची बाकीचे निसर्ग ह्यो ज्यो गजाली येवच्यो म्हळ्यार स्टेट स्पेसिफीक जो कितें पार्ट आसा तो येवचो ह्या करिकुलमा भितर म्हणून आमी ही कमिटी काडिल्ली आसा आनी इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम वो स्टेट स्पेसिफीक करिकुलमय लागू जातले. या आदी पूर्व मुळाव्या शिक्षणाक शिक्षण खात्याची मान्यताय लागनाशिल्ली, पूण ह्या फुडें NEP खाला ती गरजेची आसतली अशेंय लोलयेकारान सांगले. आयकात. आज पर्यंत जे कितें प्री प्रायमरी जेका आमी एज्युकेशन म्हणटाले आज पर्यंत प्री प्रायमरी स्कुलींग किंवा प्री प्रायमरी एज्युकेशन त्या खातीर खंयच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे एप्रुवल लागनाशिल्लें. फक्त ते रजिस्ट्रेशन केलें की सोंपतालो विशय, पूण एप्रुवल लागनाशिल्लें. आतां NEPच्या अंडर हें एप्रुवल कंपल्सरी आसा. त्या खातीर आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर इश्यू करून सगळ्यांक एप्रुवला खातीर एप्लाय करपाक लायला. आयचे तारखेक हांव सगळ्या संस्थांक ही विनवणी करतां की तांणी एप्रुवला खातीर एप्लाय करचें, कारण ह्या मुखार एप्रुवल हें मॅन्डेटरी आसतलें. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. बाण मारून गोंय निर्माण करपी परशुरामाचें देवूळ फकत दक्षिणेत आसा. उत्तरेत ताची व्हडवीक सांगपा सारकी संकल्पना पर्यटन मंत्र्याक सुचल्या. मांद्र्या आमी परशुरामाच्या प्रतिकात्मक धनुष्य बाणाच्या आकाराचो पर्यटन प्रकल्प तयार करपाची तयारी चलयल्या. आयकात रोहन खंवटेची संकल्पना. गोवा ट्युरिझम बोर्ड मार्फत एनपावर कमिटी काढल्या. ही कमिटी विविध विषय हाताळटली. सोमारचे बसकेत जमनी आणि अंतर्गत मुळाव्यो सुविधा देखीक दर्यादेगेवयल्यो टॉयलेटी, पार्किंग सुवातांचो नियाळ घेतलो. पूण हो परशुरामाक वंदन करपी ह्या नव्या सरकारी प्रकल्पाची पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली. आयकात ताजी संकल्पना. With the help of the center is creating an iconic structure, especially in an area like Mandre, which is 2 आसा. आमकां गोंय परशुराम भूमी म्हणटा, पूण परशुरामाचें देवूळ परशुराम आनी पुरुषोत्तम काणकोण सोडलें जाल्यार हांगा आमकां खंयचोच आयकॉनीक स्ट्रक्चर ना, नाल्यार हें ना टू डिसायड ऑन वॉट इट इज. सो वी हॅव कम विथ अ आयडिया. आय हॅड अ सर्टन थॉट इन माय मायंड विच वॉज शेअर्ड बाय अ लोकल आर्किटेक्ट, सेईंग दॅट क्रिएटिंग फक्त एक बो आणि एरो
the bow which you create, which will be close to the sea, after taking all compliances, need to have a structure where bow भायल्यानचें तसो स्ट्रक्चर आसा, भितरल्यान सगळे एम्युनिटीज तयार करप. एरो बो न्ही, एरोच्या भितर सगळे एम्युनिटीज तयार करप आनी एरो कम्स आउट नियर द सी वेर ऑन फ्रॉम टॉप यू हॅव अ ग्लास बॉटम विच कॅन दर्या पळयता. इट्स अ टोटल डिफरंट एक्सपिरियन्स इन टर्म्स ऑफ अ आयकॉनिक स्ट्रक्चर. सो द बो आनी एरो घेवपाक मांद्रे एज अ लोकेशन फायनलायज केल्लें आसा आनी ताज्या खातीर कन्सल्टंट अपॉयंट करून रोखडोच immediately to work on that plan. We are trying to see how fast we can do, which will have a nice iconic structure to commemorate the event of Sri Parshuram with the formation of a bow and arrow in Goa. कित्याक मांद्रे म्हणटकर इट इज ऑलरेडी सेड की थंय हरमळ तेवटेन गेलो की यज्ञी कुंड थंय तुका ऑलरेडी नॅचरल रॉक फॉर्मेशन आसा आनी ते भस्म परशुरामाची आसा म्हूण ते उलयत आसतात. सो ताज्या खातीर थंय करपाक ते आमी लोकल आमदाराचोय रिक्वेस्ट आशिल्लो, सो जी दारोलकराचो. सो दिस इज समथींग वीच वी हॅव डिस्कस्ड टू अपॉइंट अ कन्सल्टंट टू गिव अस फर्दर थॉट ऑन दीस पर्टिक्युलर एरिया. ते भायर रोहन खंवटे हेर कांय प्रकल्पाचेरय उलयलो, जाचेर बसकेंत चर्चा जाली. आयकात. So the empowered committee today has taken decisions on subjects which were related to infrastructure in terms of toilets, in terms of parking, in terms of issues which were there, in terms of operating, appointing O&M partners. हे आज आमी थोडे एक्टिविटीजान घेतिल्ले आसा. केसरवाल सारकेल्या जाग्यार opportunities where the local MLA also, Anton Vaz, has been calling for things to be done. थंय proposal कितें घेवपाक जाय तोय आज डिस्कशनाक आयिल्लो. There were projects which are related to the wellness center and resort proposed at on JV mode at Farmagudi. Similarly, development, operation and maintenance of mini convention at Margaon. तशेंच GTDC रेजिडेन्सी एट म्हापसा, रिडेव्हलपमेंट ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स. हे सगळे प्रोजेक्ट्स नॉलेजी खातीर तांणी इन्फॉर्म केले द स्टेटस ऑफ द पर्टिक्युलर टेंडर्स विच हॅव बीन इश्यूड. आनी एक आमी टुरिझम इन्फॉर्मेशन काउंटर्स थ्रू आउट द स्टेट वी हॅव रिव्ह्यूड दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. टुरिझम इन्फॉर्मेशन काउंटर्स म्हणच्या पेक्षा henceforth we would call it as tourist hubs or tourism hubs or something like that. In that line of action की फक्त टुरिझम हबान फक्त टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर न्हय तर ताजे बरोबर चेंजिंग रूम, शॉवर एरिया, टॉयलेट्स, मेडिकल एरिया, पुलिसे खातीर एक धाकटोसो जागो, कोवर्किंग एरिया, हे सगळे करून एक ऑल थिंग्स वीच इन्क्लूड द टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर. कित्याक जे आमी पयलीं केल्ले 4 काय 5 दे वे गिवन टू फॉर ऑपरेशन्स टू Akatwa again to make them commercially viable and come back. Unfortunately, those also have still not met the target line. So ती जी रेडी आशिल्ले स्ट्रक्चर ताजे कितें करप आनी हे फुडें नवो प्रोसेस कसो तयार करप हाजेरूय आज चर्चा जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेच्या हिंदवी स्वराज्य संघटनेन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिविताचेर आधारित शिववर्णिका 23 हे 2 दिसांचे चित्र प्रदर्शन आयतारा आनी सोमारा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत घडोवन हाडले. गोंयभरच्या 23 कलाकारांनी वांटो घेवन कला सादर केली. गोंयभरच्या कलाकारांक माची मेळोवन दिवप, तांचे कलेक उर्बा दिवप आनी तांकां प्रसिद्धी दिवप हो ह्या चित्र प्रदर्शनाचो एकमेव हेत. संघटनेचो सचिव उत्कर्ष नायकान सांगले. पळयात. ही चित्रां जी आसात ती कॅनवासार काडिल्ली आसात आनी द मिडियम दे हॅव यूज एक्रेलीक ऑन कॅनवास. आनी तेच परी खुबशे आर्टिस्टांनी
मातसो हें ब्रेक केल्लो आसा. इवन कोलार सुद्दां एड केल्ले आसात आनी वेगळे वेगळे टेक्स्चर यूज केल्ले आसात. तेच प्रमाणे कॉम्पोजिशनां इतलीं स्ट्रॉंग जाल्लीं आसात. इवन सुरियलिस्टीक इमेजीस सुद्दां आसात. हिंदवी स्वराज फोंडा ह्या संघटनेतर्फे 21 आनी 22 तारखेक फोंड्यान शिवाजी महाराजाच्या जिवनाचेर आमी हें चित्र प्रदर्शन हांगा धरलां. हें चित्र प्रदर्शन धरपाचो मेन उद्देश म्हणजे शिवाजी महाराजांचे विचार चडांत चड लोकां कडेन पावपाचे ह्या उद्देशान आमी धरला. आनी 6 तारखेक 350 वर्सां पुराय जाता शिवराज्याभिशेकार. सो ह्याच निमतान आमी हे फोंड्यान ज्या जाग्यार चडशे चित्र प्रदर्शनाचे फोंड्या महालान कार्यक्रम जायना थंय आमी राजीव गांधी कला मंदिरान हे चित्र प्रदर्शन राबयलां. काल आमचो इनॉग्रल तसोच फेलिसिटेशन प्रोग्राम जालो. गोंयचे नामवंत तशे 23 आर्टिस्टांचे काल फेलिसिटेशन जालें. ह्या कार्यक्रमाक आमकां चीफ गेस्ट म्हणून लावलेले गोंयचे फामाद आर्टिस्ट विराज नाईक जांकां फर्स्ट युवा सृजन पुरस्कार प्राप्त जाल्लो. तशेंच जनरल मॅनेजर ऑफ कदंबा कॉर्पोरेशन संजय घाटे हे गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आशिल्ले. आनी संजीव नायक ओम नित्य दिव्य योगाश्रम तशेंच पंचायत सेक्रेटरी जावन आसा आमचे हितचिंतक ते सुद्दां काल ह्या कार्यक्रमाक आशिल्ले. आतां येता ते 6 आनी 7 जून हेच आमचे एक्झिबिशन आसा ते पणजे आर्ट एंड कल्चर तांच्या लायब्ररीन जातले. तशेंच 6 तारखेक आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचो राज्याभिशेक दिन हो सुवाळो आमी मनयता. सो तेच निमतान हांव सगळ्या गोंयचे जनतेक तशेंच शिवभक्त तशेंच जितले आमचे शिवप्रेमी आसा तांकां सगळ्यांक आव्हान करता की 6 जून आनी 7 जुनाक तुमी सगळ्यांनी ह्या चित्र प्रदर्शनाचो लाभ घेवचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. दर्यादेगेर कमी दाबाचो पट्टो तयार जाला. मंगळारा कुपा दाटून गडगडा सयत पावस जोडू येता. चडशे वाठार सुके उरपाचे असले तरी लोकांनी फावो ती जतनाय घेवची, हवामान खात्यान सल्लो दिला. पावसाचो अदमास आसलो तरी मंगळारचे चडावर तापमान 35 डिग्री आणि उणे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस उरतले. कुपा दाटपाची आशिल्ल्यान तापमानात वाड जावं येता. 23 आणि 24 तारखेक बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. 23 तारखेक गडगडा सयत हलको पावस. 24 तारखे उपरांत सुके हवामान. फुडल्या 4 ते 5 दिसाक चडावत तापमानात बदल ना. मंगळारचे चडावत आणि उणे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.